जालो पाळो उरता आनी एपावटी जी नाल्लाची दर जी आसा ती आनी भरपूर सकल पावल्ली आसा आनी कितलेच फार्मर म्हाका मेळूंक आयले सर मातशें उलोय आनी सबसिडी बेगीन दिवपाक सरकारा कडेन माग तेन्ना हांव सरकारा उलो मारतां आयज एग्रीकल्चर गोंयांत कोंतार येना हॉर्टिकल्चरूय उण जालां कित्याक लेबर कॉस्ट वाडला काजूंची दर देंवल्या नाल्लांचे सारके देंवलां शुगर केन अजून लोकां आदली जी सबसिडी दिवपा आशिल्ली ते तांकां अजून मेळूंक ना तेन्ना हांव एग्रीकल्चर मंत्र्याक उलो मारतां तेज भशेन डायरेक्टराक कितें करतात ते मातशें बेगीन करात लोक रोडू लागून मागीर तांचे डिसअपॉयंटमेंट जायन मागीर तांकां फारीक करनाका तेच बरोबर आतां पांबाक सबसिडी मेळटा लोकांक पयली सुवातेर लोकां वचून मेळात क्रिएट अवेरनेस तेच बरोबर जे बांद प्रोटेक्टिव्ह बांद तांकांय 90% सबसिडी दितात पूण अजून लोकांक कन्फ्युजन खंयचो डिपार्टमेंट दिता एग्रीकल्चर ऑर वॉटर रिसोर्सीस आनी लिमानोस म्हणजे तुम्ही टेनंट्स एसोसिएशन सोदता आतां आदली भाशेन सगळ्या कडेन टेनंट्स एसोसिएशन ना ही कित्याक दितात सबसिडी कित्याक लोकांक आपणाक कुस्तार बांदूंक कोंतार येना तो टेनंट्स एसोसिएशन जावं वो तो प्रायवेट प्रॉपर्टी जावं ताकाय लुकसाण सो इफ यू वॉन्ट agriculture to continue in Goa, please encourage the farmers by giving them deserving subsidies on time. As corruption वाढत गेला आणि सरकार एनकरेज करता कितका म्हळ्यार अजून रेल्वेचे हे पास करूंक ना लेटराइट स्टोन ते अजून पुडून लोकांका कोण काडटात तांकां दिवंक ना रोबोल म्हूण नाका तें दिवंक ना आयज काडपाचें बॉम्ब जालें ना काडटात ते काडटायच फकत प्रायस वाडयला चोरी काडटाय आनी ऑफिसर कोण आहाय फुडें करप्ट तांकां तांची बॉट्स भरून तेय हांकां काडून दिताय कित्याक हें नासतना एवरीथींग वील कम टू स्टँड स्टील इगोनॉस तेन्ना हांव सरकाराक मायनिंग डिपार्टमेंटाक उलो मारतां प्लीज ओपन युअर आयज आनी इयरमार्क प्लेसीस जुंय काडपाक शक्य आहा कित्याक रेंव नासतना फातोर नासतना रोबोल नासतना एक गांवांच्यान कांय करूंक जायना नो डिवेलपमेंट वील टेक प्लेस तेन्ना वी हॅव टू गो हँड इन हँड डिवेलपमेंट एंड government has to open the eyes so that things are available. You cannot import everything from the adjoining state. Automatically, the prices of commodities will go up. So tell now, CM kode magta, please, तू जावन तुझ्या मंत्र्यांक तुम्ही दोळे उगड्यात आनी लोकां खातीर तुमकां निवडून दिले कितें बरें करपाक शक्य आहा तें करून लोकां खातीर दाखया